तुझे मुकामोल हांव पळोव आशेतां तुझ्या हसरपणाक जियोंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां सोम्या काळजान म्हज्या तुझे मुकामोल हांव पळोव आशेतां तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालयतां सोम्या काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मोच्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता सोम्या तूं म्हाका मोच्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता सोम्या तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मोगळ सोम्या तुका जावं दी अर्गां ह्या वेळार तुवें आमकां सांगात आपयलाय तुजो मोग करूंक तुजें दर्शन काण घेवंक आमी हांगासर आयले हांव सोम्या तुका जावं दी आराधन हो ग्लाप मोगळा सोम्या तुवें आमच्या पासून तुजो जीवच दिलोय ह्या हप्त्यांत ह्या भगवंत हप्त्यांत आमी आसा सोम्या आमचे सांगाता तूं राव आमी तुजे सांगाता रावंक आशेता
तुज्या कश्टांत तुज्या दुखांत आमी तुका सांगात दिवंक आशेता सोम्या. हो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्याक तुका अर्गां. मोगाचेनो तुमकां सर्वांक थोडो वेळ जेजू क्रिस्त सोवें आमच्या पवित्र गोवळ्या सोवें खर्चूंक स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो जशें मोयजेन त्या उज्याच्या आकट्यांत पळयल्लें तें दर्शन, मोयजे बोकऱ्यांक चोरून आसलो आनी कितें तें जळचें आकटें तो पळयता आनी तो लागीं वेता आनी सोमी म्हणटा, तूं रावलाय ती भूंय पवित्र, द ग्रावंड इज होली, देखून तुजें वाणें काड, तुजें वाणें काड आनी मुखार ये, तुजें वाणें काड. आमचें तें आसलें सर्व पयस करया. सोम्या मुखार आसां तेंच दर्शन आमी हांगासर पळयता. जेजू क्रिस्त आमचे सोमें आसा. उज्याच्या त्या जळत्या आकट्यांत मोयजेक दर्शन दिल्लो तो देव हांगासर आसा, दर्शन आमकां दिवन आसा. उपरांत इजाया प्रवादी देवाळांत मागोन आसलो आनी इजाया प्रवादी पळयता देव राय जावन सिंहासनाचेर बसला आनी ताचो दगलो सगळ्यान तो विस्तारला. इजाया प्रवाद्यान पळयल्लें तें दर्शन आमी हांगासर पळोवन आसा. आमचो वर्तो देव हांगासर आसा. शिसांनी जेजू रुपांतर जालो ताबोर पर्वताचेर तें दर्शन ताणें पळयलें. ताचें वस्तूर इतलें धवें जालें की ह्या संवसारांत कोणाच्यांनी तितलें धवें करूंक तें जावचें ना अशें म्हणटा आमकां वांजेलिस्त. तितलें धवें तें जालें आनी जेजू थंयसर संपूर्ण रितीन रुपांतर जालो. तें दर्शन, त्या शिसांनी पळयलें दर्शन आमी हांगासर पळोवन आसा. मोगाचेनो जेजू क्रिस्ताची वर्तिकाय, जेजू क्रिस्ताचें तें व्हडपण दाखोवचें हें दर्शन जाल्यार सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, तो देव जावन आसल्यारय आपल्या संपूर्ण कायेक आपल्या देवपणाक तो लबदोन रावूंक ना, पूण ताणें आपणाकच खाली केलो, आमच्या सांगाता रावलो, आमच्या सांगाता एक जालो. मनशाचें तें कितें उणेंपण म्हणून आसा कूड ताणें काण घेतली. आनी ह्या हप्त्यांत भाग्यवंत आमी हप्त्यांत आसा म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर आपणाक संपूर्ण रितीन भेटयल्लें ती घडितां आमी नियाळते आसा. आनी ह्या पासत सोम्या सांगाता रावोंक ती घडितां आनी इल्लीशी चडीत आमी चिंतन करूंक त्या विशयांत आनी सोम्याक अर्गां दिवंक, ताचे कडेन बोगसाणें मागूंक, आमचें सर्वस्व ताका ओपून दिवंक आमी हांगासर आयल्या. मोगाचें न्हू, हांगासर आमी आसतना प्रत्येक जावन देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें आमचें तें केल्ल्या वर्त्या कामां पासत, ताणें आमकां दिल्ल्या सर्व बऱ्या कामां पासत, बऱ्या देण्या पासत देवाक अर्गां दिवया. ह्या मागणें आमी म्हणटा आसतना तुमी सर्वांनी उबें रावचें आनी म्हज्या उपरांत हें मागणें तुमी रिपीट करचें. मोगाळा सोम्या जेजू, मोगाळा सोम्या जेजू, तुजेर येवंक आसले कश्ट, वळवळे आनी मरण जाणा जावन, कश्ट मरण से सकल सण जावन, येवकरिस्तांत तुकाच आमकां दिवन, येवकरिस्तान तुकाच आमकां दिवन, तुज्या जिवाचें बलिदान भेटोवंक, दैवीक सक्तीन भरच्याक, दैवीक सक्तेन भरच्याक, बापा लागीं एकवटच्याक, बापा वरच्याक, तुज्या काळजा मनांत म्हज्या खालसा मनांत हे विशीं आसची दूख, ह्या विशींत आसची दूख बेभिरांत बेभिरांत बापा लागीं सांगून, बापा लागीं सांगून, मुखार येवंक आसचें सगळें
मुखार येवंक आसचें सगळें बापाचे कुशेकाल जारी करूंक बापाच्या कुशेकाल जारी करूंक बळवंत जावच्याक बळवून सावच्याक तू गेत्सेमनी मोळ्यांत गेलोय गेसेमनी मळ्याक गेलोय सोम्या जेजू सोम्या जेसू तुझे संगी रावोन तुजे संगी रावण आमचो सांगात तुका दिवंक आमचो सांगात तुका दिवंक तुझे कश्ट दूख तुजे कश्ट आणि दुख आणि वळवळे आमचे थंय भोगोंक आणि वळवळे आमचे थंय भोगूंक आणि तुझ्या कश्टांत आणि तुझ्या कश्टांत तुझे संगी एक जावंक तुझे संगी एक सावंक आम्ही आशेत हांव सोम्या आम्ही आशेत हांव सोमिया तुझे संगी मागण्यांत तुझे संगी मागण्याक एक जावन एक सावन तुका सांगात दिवंक तुका सांगात दिवंक तुझे शीस सलवल्ल्या वेळार देशी सलवल्या वेळार तांचे लागीं वचून तांचे लागीं वचून जागृत रावा जागृत रावा आणि ताळण्यान पडन अशें आणि मागणें ताळण्या करा सांबडेन अशें मागणें करा म्हूण तुवें उलो दिलाय म्हूण तुवें उलो दिलाय येवंक आसची घडी येवंक आसची घडी कितली मारेकार म्हूण कळीत नासता कितली मारे कारण कळीत नासतना तुझे शीस तुझे संगी तुझे शिस तुझे संगी जागरण करूंक सलवले जागरण करूंक सलवले तवळ आपल्या लागशिल्ल्या शिसांनी तवळू आपल्या लागशिल्ल्या शिसांनी सांडला म्हळें दूख सांडला म्हणलें धूक दडवंक जायनासता तोडवंक तुका जायनासतना एक घंटो बरो एक घंटे बरो म्हजे सांगाता रावोन म्हजे संगता रावून मागणें करूंक मागणें करूंक तुमच्यान साध्य जालें नांगी तुमच्यान साध्य जालें ना की म्हूण तूं रडलोय म्हूण तो रडलोय चुरचुरलोय सुरसुरलोय हे द्वारी ह्या द्वारे कश्ट दग्ध कश्ट दग्ध आनी मरणा वेळार आणि मरणा वेळार एका मनशाक तुका पावच्याक मागण्यांचो सांगात आपणाचो सांगात कितलो गरजेचो कितलो गरजेचो म्हणून तुवें शिकयलाय म्हूण तुवें शिकयलाय तुजेर येवंक आसचे कश्ट तुजेर येवंक आसले कश्ट नियाळून नियाळून रक्ताचो घाम रक्ताचो घाम घामेल्ल्या घामेल्ल्या आमच्या मोगाळ सोडवून धरा आमच्या मोगाळ सोडवून धरा आमच्या पातकाक लागून आमच्या पातकाक लागून तुवें सोंसले कश्ट आमी नियाळता सुसले कश्ट आमचे खातीर कश्टोन आमचे खातीर कश्ट न्हू तुज्या जिवाचें बलिदान तुझ्या जीवाचें बलिदान भेटयल्ल्या पासत भेटयलेल्या पासत तुजो आमी उपकार बावडता तुजो आमी उपकार बावडता तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता तुका जावं महिमा सोम्या तुका सौ महिमा सोम्या आमचे पाताक अजून तुका कश्टिता अजून तुका दर्शिता आनी कुर्सार खिळायता आणि कुर्सार खिळयता म्हूण आमी जाणाव म्हूण आमी सणाव परत आनी परत परत आणि परत पाताक करूंक पथाक आदारूंक तुका दुखयल्ल्या पासत तुका दुखयल्ल्या पासत तुझे बोगसाणे मागता तुझ्या सोम्या बॉक्साने मागता हांव सोम्या जिणयेंत मागण्या निर्लक्ष केल्ल्यान जिणेंत मागण्या निर्लक्ष केल्ल्या आमी पातकाचे गुलाम जाल्या पातकाचे आमी गुलाम जाल्या आमकां बोगस सोम्या आमकां बगो सोम्या पातका विरोध झुजोंक पातकाच्या विरोध झुजोंक ताळण्या विरोध झुजोंक ताळण्याच्या विरोध झुजोंक मागण्यांच मागणेस बळवंत हातेर म्हणून बळवंत हातेर म्हणून आमकां समजोंक आमकां समजूंक तुजो आधार दी सोम्या तुजो आदार दी सोम्या आमकां मागण्यांचे मनीस कर सोम्या आमकां मागण्याचे मनीस कर सोम्या आमकां तुजो आधार दी सोम्या आमकां तुजो आदार दी सोम्या हो थोडो वेळ हो थोडो वेळ तुजे सांगाता खर्चोंक तुजे संगता करसूंक तुका बुजवंक तुका बुजवूंक आमचे समर्पण करूंक आमचे समर्पण करूंक आमची पातका वळखून घेवंक आमची पातकां वळखून घेवंक तुका आराधन करूंक तुका आराधन करूंक तुका सरपडोंक तुका सर पडून तुका नमस्कार करूंक नमस्कार करूंक आमकां कुरपेन भर आमकां सोम्या कुरपेन भर सोम्या आमकां तुजो आधार दी सोम्या तुजो आदार आमकां दी सोम्या आमच्या सांगाता राव सोम्या आमचे संगता तूं राव आमी अस्कत सोम्या आमी अस्क आमची सोम्या तुजी कृपा आमकां दी सोम्या तुझे कृपा आमकां दी सोम्या वचनो सोम्यांक अर्गां दिव्या ताणें केल्लो तो सॅक्रिफीस आमच्या जिणयेंत आमी चिंतूंक कश्ट कितें तो सॅक्रिफीस आयच्या दिसा आमी थोडो वेळ नियाळूंक आसा आयच्या शिकोवण्या वेळार ताच्या पयलें आमी देवाक अर्गां दिव्या सोम्यान केल्ल्या त्या वर्त्या सॅक्रिफिसा पासून ती गुंडाय ती रुंदाय तो मोग कसलो म्हणून समजोवंक प्रयत्न करया Gesù potrebbe taso odika
सर्गा संसारा सदा सर्वथा जेसो पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वथा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा Alleluia 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 वडा ताळ्यान ध्यानानी माज्ञान मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी माज्ञान मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया देवा कर गांधीव्या जेसू काकुळता आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो बोधकसिता जेसू काकुळता आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो बोधकसिता पदकाच्या कोणा उडून असलेल्या अज्ञात मोजादो नितळ तो करता पातकाच्या कोणान उडून असलेल्या अज्ञात मोजादो नितळ तो करता Alleluia हालेलुया Alleluia हालेलुया Alleluia हालेलुया Alleluia ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया सोम्यान आमची पातकां बक्षिल्ल्यान ताका आमी अर्गां दिव्या वरतो सॅक्रिफीस ताचो ताणें आमच्या सांगात रावून आमी ताच्या सांगात रावून आमी एक जावया मोगासून मोच्या जिवितान दंडळची मेटा भद्रगड पावून तो रावयता मोच्या जिवितान दंडळची मेटा भद्रगड पावून तो रावयता नव्या जिवितान म्हज्या ताळ्यात धावून एक नवे गाया तो गावयता मोच्या जिवितान म्हज्या ताळ्यात एक नवे गाया तो गावयता हालेलुया 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 ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 जिस पदवीदार का तुका सोम्या जेजू ओगळा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या हालेलुया तुझ्या कस्टमर हालेलुया सोम्या अर्गां जावन सोम्या तुका हालेलुया आराधन तुका सोम्या तुझ्या पायांक पडटा सोम्या नमस्कार करता सोम्या हालेलुया 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 praise you Jesus हालेलुया 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 सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू
मोगाच्या न्हू देवाक आमी अर्गां दिली. तुमची जबाब आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या सडवंदरा आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या मेस्त्री आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या जिवा आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या सुका आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या मेसिया आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या इष्टा आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या दैरा आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या सर्वा आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू जीवन देवाच्या पुता आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू जेजू मनशा पुता आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू महोन्नताच्या पुता आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू वाट आणि सत आणि जिविता आमी तुजे संगी रावता जेजू जेजू. सर्गा संसाराच्या राया आमी तुजे संगी रावता जेजू जेजू. आमच्या बऱ्या गवळ्या आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू पास्काचे शेळये आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू दुलोब सैर्या आमी आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू खत नातल्या शेळये आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या अल्फा आणि ओमेगा जेजू आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू सर्गींच्या उंड्या आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू संसाराच्या उजवाडा आमी तुजे संगी रावता जेजू जेजू. म्हजे पासून कष्ट मरण सोसल्या आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमी तुजे संग येता रावोंक आशेता. तुजे विणे आमी कितेंच करूंक जायना सोम्या. तुवेंच आमकां सांगलाय जर एक फांटो वाली सांगाता रावना तर तो सुकून वेता आनी सुकल्ले सर्व पांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. कित्याक सांगता तावन कितेंच उपयोग ना. आनी जशेंत आमी जर सोम्या संगे रावना आमी सुकून वेतले. आमचे थंय आसलो तो जीव वेतलो आनी आमी सुकून गेल्या तर आमकांय उज्यांत घालून लासतले. आमकांय पयस करतले. आमकां सांगात दिवचो कोणूय आसचो ना. देखून जेजू क्रिस्त संगे आमी रावोंक हांगासर आयल्या. देवाक जावं अर्गां. एक गीत गावया मोगाचें न्हू. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. पांचसंको 111 111. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. आनी म्हाका ना कांय उणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताजे भिणे. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. आनी म्हाका ना कांय उणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे भिणे. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलो
भैया का सोरो सोम्या भैया का सोरो भैया का सोरो सोम्या भैया का सोरो मोकळ सांग पेटून असो ससान पासून उरो मोकळ सांग पेटून असो ससान पासून उरो Jesu muzorai ani pos mochendais ani magana kayune Jesu mujhe khan ani tos mujhe thran jiye nauta chevine Jesu mujhe ani tos mujhe dais ani magana kayune Jesu मुझे खान आणि तोच मुझे त्राण जिये नावता चेविने मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ट लेगून जीव देरानो मोग तुझो पुरो वडताळ्यान गावया भैया का सोरो सोम्या भैया का सोरो मोकळ सांग पेटून असो ससान पासून उरो मोग तुझो पुरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुझो पुरो भैया का सोरो सोम्या भैया का सोरो मोकळ सांग पेटून असो ससान पासून उरो ससान पासून उरो ससान पासून उरो मोगळ सोम्या तुजो मोग पुरो तुवें आमकां सर्वस्व दिलाय एकल्यानं आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून आमकां सोम्यान आनी ताणें त्याच पलगणार आसतना त्याशी सांगली ती उतरां जावन आसात तुमी म्हजे इश्ट हांव तुमकां इश्ट म्हणून आपयता सेवक म्हणून हांव तुमकां आपयना गुलाम म्हणून हांव तुमकां आपयना तूं म्हजे इश्ट तशें म्हळ्यार बराबर आमी जावन आसा एकच स्टँडर्डार आमकां दवरलां सोम्यान ताणें आमकां इश्ट म्हणून आपयलां आनी इश्टाक सोमी म्हणटा ताचो धनी इश्ट म्हणून आपयल्या उपरांत कितें सक्कट करता तें सर्व हांवें तुमकां सांगलां गुलामांक कळीत आसना ताचो धनी कितें करता म्हणून पूण इश्टाक सर्वस्व कळीत केलां सोम्यान आनी आमकां सोम्यान सर्गींच्या राजाची ती सर्व गुटां कळीत केल्यांत तुमकां तें बाग फावो जालां देखून तुमी म्हजे इश्ट आनी इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना तुजो मोग आमकां पुरो सोम्या तुजो मोग आमकां पुरो सोम्या पूण साबार पोवटी मोगाच्या न्हू ह्या मोगाक आमी मोग पाटी दिवना मोगाक मोग पाटी दी जाय म्हणचे तर्क सामा आसा मोगाक मोगच दी जाय मोगाक अनुपकार पाटी दिल्यार मोगाक पाताक पाटी दिल्यार त्या मोगाचे गुंडाय रुंदाय आमी समजोना म्हणून अर्थ पयल्यान पयलें आमी सोम्यांचे बोगसाणें मागया ह्या पवित्र ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसतना
सोम्याचे बोगसाणे मागून आमी आयती करया सोम्यान कित्याक ताचो जीव आमचे पासो दिलो म्हणून समजून घेवंक तुमची जबाब आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता गर्वान आनी अहंकारान जियेल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता अबलेशी जाल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता राग दुस्मान काय हगे दवर घेतल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता मोसर पावल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता चिंतनेन उलोवण्यान करणेन गुलाम जाल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता बोंब्या पुजेक विविध रितीच्या बोंब्या पुजेक पयशांक जावंक पुरो विविध रितीच्या बोंब्या पुजेक आमी बली जाल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता दुस्मान कायेन जियेल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता स्वार्थान जियेल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता भुकेल्ल्या संगी खाण वांटून घेनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता तानेल्ल्यांक पियोंक दिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता विणग्यांक नेसोंक दिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता विडेस्तांची जतन घेनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता एकामेकाचे अकमान बक्षिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता बोक्सूंक इन्कार केल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता हेरांक मान गौरव दिवंक फावत आमी दिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता भावार्थान आनी बरवशान जियेनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता वांटून घेनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी शांती समाधानान जियेनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता देवाच्या मोगाचावन पयस गेल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता देवाचेर पातेणी उण्या जाल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता देवाची स्तुती करूंक आळसाय केल्ल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता देवबिरांतेन चलनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत सत नीत उखल दवरूंक पाटी सरल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता देवाचे उतार जिणयेचे वांटो करिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता सुवार्थेक साक्ष दिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता विडेस्तांची सारखी जतन करिनातल्या पासोत आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता मोगाचेनो आमच्या काळजांत सबार रितीन आमी सुकोन पडल्या मोगाक मोग दिवंक आमी सुकोन पडल्या आमकां कळीत आसात सोम्यान ताजो जीव दिवनच ताजो मोग दाखयलो हाचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना एकल्यान आपणाकच काली केलो तें कितेंच उरोवंक ना संपूर्ण रितीन दिलो असल्या सोम्यांक साबार रितीन आनी अपमान केला ताका दुखयला बोगसाण्या माग्या गाव्या गीत तुमच्या गीता बुकांत पान संख्या 144 144 ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಕ್ಕೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನಾ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಕ್ಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ
ಬಾಳಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ पापियल्ली मा पापिना हात आमच्या अर्ध्यार दवरया नीडे नगे सोम्याची काकुळत माग्या सोम्यान वरतो मोग दाखयला आम्ही अनुपकारपण दाखयलें उणेपण दाखयलें मोगाळा सोम्या तुजी पातकां बगोस म्हाका आयती कर तुजो मोग बगूंक परत एक पोटी बगूंक ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿ ನಾ ಬಾಳಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿ ನಾ ಬಾಳಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನನಗೆ मोगाचनो आज आमी प्रत्येक रितीनं बागेवंत हप्त्यांत आसतना जेजून आमचे पासून कुरीस वावयलो हें आमकां कळीत आसा पूण कित्याक वावयलो कित्याक ताणें कुरीस वावयजेच पडलो म्हळ्यार थोडो वेळ चिंतन करया ह्या साक्रामेंता मुखांत कशें देवान एकच उतरान हो सगळो संवसार रचलो म्हणून आमी तें गीत गायता एकाच उतरान सोम्या तुवें संवसार रचलो आनी नीज कित्याक सोम्यान एकच उतरान साल्वासांव आमकां तयार करूंक जावना कित्याक ताणें एकच उतरान सांगीत आसलें मनीस सगळे देसवाड जाते आसात एकच उतरान ताका हांव साल्वासांव दिता इनास लोयोला ताच्या आध्यात्मीक पुस्तकांत द स्पिरिच्युअल एक्सरसायज म्हळ्यार त्या पुस्तकांत एक मेडिटेशन दिता पयलेंच एकलो रेतीर करूंक येता आसतना त्या रेतीर करच्याक पयलें एक मेडिटेशन तो दिता आनी तें मेडिटेशन जावन आसा बाप पूत आनी पवित्रत्व सर्गार थंय बसल्यांत आनी संवसाराक थंय दिश्ट घालतात वयर तेगी जाणां पवित्र त्रिंदाद आनी पळयतात सर्वां येमखंडाक वचून आसात नास जावन आसात पाड जावन आसात आनी देव बाप विचारता कोण वेता बचाव करूंक कोण वेता हांकां बचाव करूंक ती खंय वेतात काल करतात पाड जावन वतात ते तांकां समजत येना कोण वेता आमचे पासत आनी पूत सांगता बापा म्हाका धाड हांव वेता म्हाका धाड हांव वेता तांकां बचाव करता एक मेडिटेशन साईनास लोयोला ताच्या पुस्तकांत सांगता आनी साईलोस लोयोला म्हणटा तूं खंय आसाय म्हणून पळय त्या जम्यांत
तूं खंय रावलाय. केदळा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा उलोवन आसात तुज्या साल्वासांवा विशांत, सगळ्या संवसाराच्या साल्वा विशांत तूंय तांतून एकलो. आनी पुताक देव धाडटा. आमच्या मदें तो एक जाता, सोबद एक जालो आनी आमच्या मदें जियेलो म्हणून जुवांची सुवार्ता आमकां सांगता. एक जालो मात्र न्हय, साल्वासांव दिवचें प्लॅन तें योजन तवळच प्रारंभ जालें. केदळा सोम्यान ह्या संवसारांत जल्म घेतलो तवळच कुरिसी देवाचें योजन जावन आसलें. ह्या मुखांतरत मनशाची सोडवण करी जाय. एकच उतरान न्हय, पूण खुर्सान नालिसायाच्या खुर्सानंत खंयच्यान तावन पाताक आयलें, त्या रुखातावन पाताक आयलें, आदावेवेन पाताक केलें आनी सर्वां एमकोणाक वचून आसलीं, पाड जावन आसलीं. त्याच रुखातावनूच वकात वाटी जाय, त्याच रुखातावनूच वकात करून दी जाय मनशा कुळाक म्हणून देवाची खुशी जावन आसली. देखून वखतातावन रुखातावन कितें आयलें, रुखातावनूच तें समाज आय जाय म्हणून बापाची खुशी देखून कुरीस गेजयच पडलो. देखून आज थोडी शिकोवण आमी करता आसतना थोडी पळया कारणां कित्याक सोम्यान कुरीस वावयलो म्हणून. मोगाच्यान पयल्यान पयलें थोडी कारणां थोडी तुमच्या मुखार दवरता. ह्या वेळार आमी चिंतन करया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमच्या काळजान. त्याच वेळार सर्गींच्या बापाक एक मानवत आसलें बलिदान भेटोवंक आसलें. एक मानवत आसलें बलिदान भेटोवंक आसलें. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केलो, ताणें आपणाकच आमचे पसोत देवाक मानवत आसलें सुवासीक बलिदान समर्पण दिलो. बलिदान कशें समर्पण दिलो? एक बलिदान भेटयचें आसलें. आदल्या काळार शेळी दिताले बलिदान, पातकांक एक बली दी जाय आसली परण्या सोल्ल्यांत. पूण हांगासर सोमींच एक बली जाता. बली भेटयतलो आनी बली एकलोच. क्रिस्तच तो बली आनी बली भेटयतलोय तोच. देखून क्रिस्तान एक संपूर्ण बली एक आनी वन्स एंड फॉर ऑल एकच पटी ती बलिदान भेटोवन दिलां. आनी ह्या मुखांत्र एक मानवत आसलें बलिदान, मानवत आसलें बलिदान जें कितें आमी मिसाच्या वेळार करता. एक मानवत आसलें बलिदान जावंक मागात म्हणून याजक म्हणटा. एक मानवत आसलें बलिदान भेटय जाय आसलें त्या कुर्सा मुखांत्र. देखून क्रिस्तान कुरीस ववयजत पडलो. दुसरें मोगाचें विधेयपण आनी संपूर्ण जावंक. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 8वी वळ आमकां सांगता, त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्ल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. विधेयपण कितें म्हणून शिकोवंक ताणें ल्हानविकाय गेजय पडली. आनी ताज्या उपरांत हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत परत एक फावटी सांगता आमकां, सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आसल्या देवान जायत्या पुतांक म्हळ्यार आमकां जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक ताच्या थारणाच्या कर्ताक जेजूच्या कश्टा मुखांत्र पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. आमकां सर्वांक संपूर्ण करच्या पासून जेजून एक संपूर्ण बलिदान भेटय जाय आसलें. आमी एक ॲड आयकलां रेमंड्स म्हणून आनी ताचें टॅगलायन जावन आसा अ कंप्लीट मॅन म्हणून. एक कंप्लीट मॅन, एक संपूर्ण जाय आसलें. आमचें तें उणेंपण आसलें. आनी जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देखून जर आमकां एक एग्जाम्पल जाय मनशापण म्हणल्यार कितें, मनीसांन जियोवचें म्हणल्यार कितें म्हणून एक समजणी हे जाय जाल्यार पयलीं आमी जेजू क्रिस्ताक पळय जाय. कित्याक तो जावन आसा एक परफेक्ट मॅन. आमी परफेक्ट ना आसूंक पुरो, पूण केदळ आमी सोम्यांक पळयता, ताचें जिवीत पळयता, तो कसो चल्लो, कसो आसलो ताका पळयता, तेदळ आमकां एक आयडिया मेळटा. एक संपूर्ण मनीस जावचें. कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण मनीस जावचेंच आमचें आपोवणें. देवान आमकां आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो म्हणटा आसतना
संपूर्णायेक आमकां आपयला. पूण पातका वरवीं आमी संपूर्णायेतावन पयस गेल्या. पूण सोमी आयलो संपूर्णायेक कशें पावचें म्हणून ताणें आमकां शिकयलें. आनी ह्या मुखांत्र केदळ आमी क्रिस्ताक पळयता त्या वेळा आमकां संपूर्णाय मेळटा. पूण क्रिस्त संपूर्ण जालो ताच्या कुर्सा मुखांत्र. कुरीस ताणें वावुरल्या मुखांत्र आमकां संपूर्णताय दिवंक ताणें. कित्याक आमचें तें पाताक आसलें आनी पाताक काडूंक एकच एक वखद जावन आसलें तो कुरीस. मोगाचें न्हू. तिसरें जावन आसा मेल्ल्यांतलें पुनर्जिवनपण जोडच्या पासत. मेल्ल्यांतलें पुनर्जिवनपण जोडच्या पासत. देखून एब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र परत एक फावटी सांगता आमकां, सासणीक कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या श्रेश्ठ गवळ्यान आमच्या सोम्या जेजून देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. सासणी कराराच्या रक्ता वरवीं, सासणी कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या श्रेश्ठ गवळ्यान, तशें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तानंत एक बलिदान भेटयचें आसलें आनी ह्या मुखांत्र देवान ताका जिवंत उठयलो. जर तो एक परफेक्ट मनीस जावन आसलो, परफेक्ट देव जावन आसलो आनी आमी ताका पळयता क्रिस्त मरण पावलो, तो जिवंत उठला जाल्यार आमकांय जिवंतपण आसा, जिवंत उठयतलो. कित्याक ताका आमी पळयलां. आनी इतलें पळोवनी अकरेक आमकां मोस जावचो ना. कित्याक देवाचें उतार तें नीज जावन आसा. आनी केदळा ताकाच आमी ताच्या पावलान आमी चलोवन वेता, जिवंतपणाच्या पावलांकी आमी वेता. देखून क्रिस्तान आमकां जिवंत करचे खातीर कुरीस वावयजे पडलो, रगत वारयजय पडलें. चवथें, पातक्यांक देवाच्या मोगाची आनी कुरपेची ग्रेस्तकाय दाखोवच्या पासत. मोगाची आनी कुरपेची ग्रेस्तकाय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता, एका वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणीय एकलो तयार जायत. एकल्या वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणीय एकलो मुखार सरल्यार सरलो तयार जायत. पूण नितिवंत मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण साकात. तितल्या सुलभायेन मरोंक कोण साकात. देखून मुखार संतो म्हणटा, पूण आमी पातकी आसल्या तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. आमी पातकी जावनूच आसल्या त्या दळात क्रिस्त मेलो. ताणें आमकां सांगूं ना पयलें तुमी बदलाया. त्या दळा हांव चिंता, मागीर चिंता, हांवें जीव दिजय गिनाका म्हणून मागीर चिंता, हें क्रिस्तान म्हणून ना. आमी पातकी जावन आसल्या त्या दळात क्रिस्तान आपलो जीव दिलो. तशें म्हळ्यार कशें सांत पावल सांगता, एक नितिवंत मनशा पासून कोण तरी एकलो जीव दीत. कित्याक तो बरो मनीस, ताणें कितें चूक करूं ना, ताचे पासून कांय इल्लेशें करया म्हणून आमकांय बोगात. पूण जर एकलो मनीस खोटो आसा, नाका जाल्लीं कामां करता, पातकांत आसा, खोटेपण आदारता, अल्या मनशा पासून कोण मुखार येत जीव दिवंक? कोण येत मुखार येत? मोगाचें न्हू. एक तर्क हें तर्कभरीत सवाल. पूण आमी चिंतूंक जाय, जर आमी त्या खोटेपणांत आसतना, त्या चिखलांत बुडून आसतनांत सोमी मुखार आयलो, हांव वेता बापा, म्हाका धाड, म्हाका तें कुर्साचें परमण, तें कुर्साचें मरण फावो आनी हांव तांकां जिवीत दितां. हेम कोणाक ते वेते आसात, पाड जावन वेते आसात, तांकां हांव बचाव करून जिविताक हाडून येता. म्हज्या घरा हांव तांकां हाडून येता. सासणीक जिविताक हांव आपूण हाडून येता तांकां, म्हणून म्हाका धाड म्हणून जेजू बापा लागीं विनंती करता. देखून आमकां देवाच्या मोगाची ग्रेस्तकाय कितें म्हणलें समजूंक, ग्रेस्तकाय तांतून आटापल्या. ग्रेस्तकाय बिझनेसान न्हय. म्हळ्यार तुमी पयलें समाजाया, मागीर हांव जीव दिवचें गी नाका गी म्हूण चिंता, हें बिझनेस जालें. पूण हांगा तशें न्हय. तुमी पातकांत आसा वा ना, तरी हांव जीव दितां, हें जावन आसलें सोम्यांचें एक धोरण, सोम्यांचें एक तत्व, आनी हेंच आमकांय आपोवणें दिलां. मोगाचें न्हू. पांचवें, ताचो मोग आमकां दाखोवचें पासत. हांवें येदोळच म्हळें, इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. पूण एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता,
क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचें बलिदान आपणाकच आमचे पसत देवाक मानवाल्लें एक बलिदान ताणें समर्पण दिलें. क्रिस्तान आमचो मोग केलो पयल्यान पयलें, संपूर्ण रितीन मोग केलो आनी तें जीव दिवचे मुखांतर ताणें आमकां रुजू केलां. देखून ताचो मोग आमकां दाखोवच्या पसत आनी प्रमुख जावन 6वें मोगाचें न्हू आमची पातकां बोगसूंचे पसत. देखून एफेसकारांक बरयल्लें पत्र परत एक फावटी आमकां सांगता, क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळां. दुसरें खंयचेंय कारण ना. क्रिस्ताचें मरण जावंक पुरो याजक प्राचिताच्या साक्रामेंतांत थंय पातकां बोगशिता क्रिस्ताचो मणयारी जावन तो बसता, क्रिस्तूच बसता. पूण त्या पातकांचें बोगसाणें मेळोवंक एक कारण जाय, एक कॉज जाय. इफेक्ट आमकां कळीत आसा, इफेक्ट जावन आसा आमची पातकां बोगसाल्यांत. पूण एक कॉज कसलें, स्टार्टींग पॉयंट खंय? ह्या पातकांच्या बोगसाण्याक स्टार्टींग पॉयंट जावन आसा सोम्यांचें मरण. ताणें रगत वावयलें, देखून आमचें क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या, आमकां उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुर्पा, आमच्या वयर कुर्पा वतल्या मोगाच्या न्हू. आनी देखून हें जावन आसलें एक प्रमुख कारण कित्याक सोम्यान खुरीस वावय जाय पडलो आमच्या पातकांचे बोगसाणें. जर आज आमकां एक कॉन्फिडन्स आसा, आमी हांगासर येता पातकांचें बोगसाणें मागता, सोम्या मुखार केदें व्हडलें पाताक केल्यार सोम्या हांव ना फावो, म्हाका तुमचो राख आनी सांबाळ, म्हाका बचाव कर सोम्या म्हणलें एक कॉन्फिडन्स जर आमकां आसा, तें कित्याक येता? कितलेंय पाताक केल्यार आमी हांगासर येवन सरपडता आनी सोम्या जावन काकुळत मागूंक आमकां लज भोगना, आमकां धैर्य भोगता. कित्याक म्हळ्यार 2 कारणां आसात. एक, येदोळूच सांगलें तुमकां, सोमी येदोळूच मरण पावला आनी आमकां पातकाचें साल्वासांव ताणें दिलां. दुसरें, हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता, तो सर रितीन आमचे बरी जाल्यो, सर रितीन आमचे बरें जालो. ताळणी ताकाय आयली, ताळणी ताकाय आयली. देखून सैतान नाडोवंक ताळणी हाडन तो येता. देखून ताळणेन तोय सांपडलो, कश्ट ताकाय मेळ्ळे, आमचे बरी दगदोणी ताकाय मेळ्ळी, तोय सांपडलो. पूण पाताक मात्र ताणें केलें ना म्हणून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र सांगता. पाताक मात्र केलें ना. हें एक सोडून सर्वांत तो आमचे बरींच जालो. तशें म्हळ्यार आमकां आसची चिंत ना, आमकां आसची ती बोगणां, आमचे आटाविटे, आमचे कश्ट ते सर्व सोम्यांकी कळीत आसात. तशें म्हणटा आसतना एक कॉन्फिडन्स ह्या मनशाक, म्हाका भोगचे कश्ट, म्हाका भोगचे उणेपण, म्हाका भोगचे ते समस्ये ताकाय समजतात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पयलें तोय तातूंत पाशार जावन गेला. देखून आमकां एक कॉन्फिडन्स, आमकां उणेपण भोगना. कित्याक आमचे सांगाता आसल्ल्यांक जर म्हज्या सांगात आसचो म्हजो सांगाती त्याच एका कश्टांत तो आसा जाल्यार म्हजे कश्ट कितें म्हणून त्या मनशाक सुलभायान समजतात. कोण तो कश्टांतान वचोंक ना त्या मनशाक जर हांव सांगान तर ताका कितलें पोण गेल्लें ना वा ताका समजना हांव कितें सांगूंक आशें तांगी म्हूण. पूण जर तो मनीस म्हजें सांगाता म्हज्याच कश्टांत, म्हज्या ताळण्यांत एक वटोन गेला जाल्यार म्हजे कश्ट, म्हजें उणेंपण त्या मनशाक समजता. देखून मोगाचें न्हू, आमकां सोम्यान खुर्सा मुखांतर बचावी दिला. आमचे पाताक ताणें काण घेतलें आनी आमकां बचावी दिली. आमकां आमच्या पातकां ताणें बोगशिल्यांत. आनी एक कारण जावन आसा मोगाचें न्हू, आमकां भावार्थाक हाडूंक आनी भावार्थांत तीर करूंक. जेरेमिया प्रवाद्याक बरयल्ल्या त्या जेरेमियाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचता, ताच्या हिताक पडटा तें करचें सोडून हांव तांचे तावन पयस सरचो ना. हांव तांचे लागीं एक सासणीक सल्लो करतलो आनी ताणें म्हजे तावन पयस सराना जावच्याक म्हजी भिरांत हांव तांच्या काळजांत घालतलो. भावार्थाक हाडूंक आमकां जर आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या, भावार्थी जावन सांगाता मेळ्ळ्या, समुदाय जावन क्रिस्ती समुदाय जावन सांगाता मेळ्ळ्या जाल्यार
जर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत सबार बरेंपण करतो, सबारांक गूण करतो, पिडाशिडाक गूण करतो, सबार आजापा करतो, पूण तो क्रुसाचें मरण जर मरतो ना तर आमी हांगासर सांगाता येते नांव कळना. तो जिवंत जावंक नातलो जाल्यार क्रुसाच्या मरणा मुखांतर कश्ट सोसून दगदणी सोसून तो जिवंतपणाच्या त्या पावंड्याक वयर उबारून वचनातलो जाल्यार आमी हांगासर येते नांव. कित्याक खाली बरेंपण केल्ल्या वरवीं, पिडाशिडा गूण केल्ल्या वरवीं, साल्वासांव आसा म्हणून जस्ट सांगल्ल्या वरवीं आमकां साल्वासांव ना. पूण सोम्यान तें साल्वासांव वाटयलां, तें करून दाखयलां, आमकां आण दिलां. देखून मोग करणारां तुमी पळयल्यार केदाळ एका चेड्याक एका चेडवाक वा मोग करणारा मदें पती पत्नी मदें तांकां मोग आसतना ती तांचो मोग प्रूव करूंक पळयतात. कशें प्रूव करचें? तुजो मोग करता म्हणून सांगचें, ओके, पूण तें पावना. मोग करता म्हणून सांगतना तें प्रूव करूंक आसा. कशें पडीन प्रूव करचें? तें स्टेटमेंट प्रूव करचें. देखून ती मोग करणारा खंयची कितें पण एक करणी करतात, बरी करणी आदारतात. जावंक पुरो त्या व्यक्तीक कळनातल्या बरें कितें म्हण एक सरप्रायज दितात, कितें पण एक गिफ्टान दितात. ह्या मुखांतर त्या मनशाक म्हजो मोग आसा म्हणलें रुजू करूंक पळयतात. तशेंच क्रिस्तान जीव दिवचें आमकां आमचे पासत ताचो मोग आमकां प्रूव करचे पासत एक करणी ताणें आदारली. ह्या हाचे पास वर्त तो मोग दुसरो ना म्हणलो सोमी अचानकी वर्ती करणी म्हज्यान करूंक जायना, हांवें जीवच दिलो म्हणून सांगता. अचानकी वर्ती करणी दुसरी ना. देखून ह्या मुखांतरत सोम्यान आमकां बावार्ती केल्यान, बावार्ता काडल्यान, बावार्तान थीर केल्यान. देखून खुरीस जावन आसा, सोम्याचो खुरीस जावन आसा. ताचें मांस, ताचें रगत ह्या हांगासर ह्या पवित्र वस्तून तो आमी पळयता. तें जावन आसा आमकां सांगाता हाडचें. आनी येवकरिस्ता मुखांत ताणें आमकां तें दिलां. जें कितें निमाण्या ब्रेस्तारा सोम्यान भेटयलें तें निमाण्या शुक्रारा दिसा ताणें केलें. जें कितें सांगलें, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत म्हणून सोम्यान सांगली मात्र उतरां सांगून तो थंयच रावोंक ना, पूण शुक्रारा दिसा वचून तें तो करता. ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत तुमच्या पासत वारयल्लें आनी ह्या मुखांतर तुमी बावार्थी जातल्यात, तुमी सांगाता येतल्यात. येवकरिस्त आमकां सांगाता हाडटा. देखून जेजूचें मांस, जेजूचें रगत, तें पवित्र कूड आमकां सांगाता हाडटा. आनी हीच पवित्र रगत, पवित्र कूड आमी ह्या दर्शनांत क्रिस्ताच्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आमी पळोवन आसात. मोगाच्यानो आमकां एक नितळ, आमकां पवित्र कथावीण आनी संपूर्ण करच्या पासत क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसूं जाय पडलें. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगतात, पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात ताचे कुडी थंय आमकां राज्य केल्यांत आनी देवा समोर भाग्यवंत कथावीण आनी निराप्रदी कर्ण तुमकां भेटोवन दिल्यांत. क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात ताचे कुडी थंय आमकां राज्य केल्यांत, ताच्या कुडी थंय आमकां राज्य केल्यांत आनी देवा समोर भाग्यवंत कथावीण आनी निराप्रदी कर्ण तुमकां भेटोवन दिल्यांत. आमकां सर्वांक सोम्यान कथावीण केल्यांत, इमॅक्युलेट, क्लीन, नितळ केल्यांत, कथावीण केल्यांत, भाग्यवंत केल्यांत, आमकां पवित्र केल्यांत. पवित्रपणाक आमकां आपोवणें दिलां, पूण आमकां दोळत पवित्र केल्यांत सोम्यान. देखून त्या कुडीचे आमी सांदे जावन आसा, त्या मिस्तीक कुडीचे सांदे आमी जावन आसा. देखून मोगाच्यानो आमकां पवित्र केल्यांत, कथावीण केल्यांत, संपूर्ण केल्यांत. देखून एब्रेमांक बरयल्लें पत्र परत एक फावटी आमकां सांगता, एकच बलिदाना वरवीं आमी सर्व पवित्र जाल्या. एकच बलिदान, त्याच मुखांतर आमी सर्वां पवित्र जाल्या. मोगाच्यानो सोम्याक आमी अर्गां दिवया. असलो मोग, असलो विचित्र मोग, हो मोग समजूंक कश्ट. कसलोय देव, खंयच्याय धर्मांचो देव असलें एक कर्ण मोग दाखोवंक ना. पूण आमच्या देवान, आमच्या सोम्यान, आमच्या सडोंदरान, आमच्या क्रिस्तान
असोय मोग दाखयत म्हणून एक एग्जाम्पल दिलं. देव तो जावन आसल्यारी ताच्या समाज संपणाक तो लबदोंग ना, पूण ताणें खुर्साचें मरण सोंसलें आनी असोय मोग दाखयत म्हणून आमकां दाखोवन दिला. असोय मोग दाखयत एकल्यान आपणाचें संपूर्ण बलिदान भेटोवन एकल्यान आपणाकच काली करणी एकल्या सवय एकवटायत म्हणून ताणें आमकां दाखोवन दिल्यान. सोम्यांक आमी अर्गां दिवया आनी गीत गावंक वेच्या पयलें सोम्यांक आमी नियाळ्या, ताचो मोग आमी नियाळ्या. सोम्यान वर्त्या रितीन विविध रितीन ताचो मोग आमच्या काळजान घाला. मात्र न्ही, ताणें कुरीस वोवय पडलो आमच्या बऱ्यापणा खातीर, आमकां साल्वासांव मेळच्या खातीर, आमकां सुडका मेळच्या पासून ताच्या खुर्सा कश्टां मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमी देवा संगी एक जावच्या पासून, पातकांतली आमकां सोडोवच्या पासून, पातकांत आमी चिरडून आसल्यां, त्या नालिसायांत आसल्यां, पूण आमी आतां नांव. कित्याक सोम्यान ती सर्व ताच्या माथ्यार काण घेतली. सर्व कश्ट इजाया प्रवादी सांगता, सर्व कश्ट आमचे सर्व पातकां, आमचें उणेपण, आमची अस्खतकाय ताणें ताच्या वयर काण घेतली आनी ताणें ती किळायली, ती जोडली त्या कुर्सार आनी ह्या मुखांत्र आमकां बचावी ताणें दिली. ह्या सोम्यांक जावं दे अर्गां, त्या कुर्साक जावं दे अर्गां. सोम्यांचे आमी हो कुरीस आमी नियाळता आसतना, ह्या बागेवंत हप्त्यांत आमी आसतना प्रत्येक जावन मोगाच्या न्हू एक बरो घडी बरो आमी मौन रावया, देवाक अर्गां दिवया. विविध रितीन ताणें आमकां बरेंपण दाखयल्ल्या पासत, ताच्या कुर्सा मुखांत्र आमकां बचावी दिल्ल्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. ताचो मोग नियाळ्या, ताचो कुरीस आमी नियाळ्या. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रग सोम्या पाताक तूं तें काडटा, नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रग सोम्या पाताक तूं तें काडटा, नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रग सोम्या मुझे सार, अमोलिक तें रग सोम्या मुझे सार. पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेन, पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेन. अमोलिक तें रग सोम्या मुझे सार, अमोलिक तें रग सोम्या मुझे सार. पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेन, पोवी तुझे रग
सोम्या मोजे शेण मोगाचनो सोम्यांचे रगत आमकां सुडका दिता, आमकां जिवान भरता. कशें सोम्यान जीव दिलो ताचेच पासत न्ही, आमचे पासत. आनी आमी दुसऱ्यांक तो जीव दी जाय म्हणून हाणें ह्या मुखांतर आमकां एक आदर्श दिला, आमकां शिकयलां. देखून तें पवित्र रगत सोम्या तूं म्हजेर सारय, तें म्हजेर शेणय, म्हाका पवित्र कर, म्हाका संपूर्ण कर, म्हाका तुजो कर गे सोम्या म्हणून आमी मागया. उबी रावया मोगाचनो. हें दुसरें चरण आमी गायता आसतना आमकांच सोम्यांक आमी नमस्कार करया. ताणें केल्ल्या वर्त्या त्या काणिके पासत, ताणें भेटयल्ल्या त्या वर्त्या कारण आमकां ताणें करून दिल्ल्या पासत, आमची बाचावी ताणें आमकां करून दिल्ल्या पासत सोम्यांक अर्गां दिवया. गावया दुसरें चरण. तुझे रंग दुस्मानांतां सुडका दिता, तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता. तुझे रगत दुस्मानांतां सुडका दिता, तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता. तुझे रगत चिने सुजान सयत लाभयता, म्हजें रक्षण सदां करता. तुझे रगत चिने सुजान सयत लाभयता, म्हजें रक्षण सदां करता. अमोलीक त्या रगतान तेलाय म्हाका सोमिया, अमोलीक त्या रगतान नितळ तूं कर, तेलाय म्हाका सोमिया. पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोमिया. अमोलीक त्या रगतान पवित्र त्या रगतान नितळ तूं कर सोमिया. अमोलीक त्या रगतान म्हाका तेलाय सोम्या, तेलाय म्हाका म्हाका माग सोमिया. अमोलीक त्या सोम्या त्या तेलान तेलाय म्हाका म्हज्या पिडा शिडा गुण कर सोम्या, म्हज्या पाताक गुण कर सोम्या. पवित्र त्या रगतान म्हाका नितळ कर सोम्या, नितळ तूं म्हाका धवो कर सोम्या, सोमिया. म्हाका हिमा बरी धवो कर सोम्या. पवित्र त्या रगतान तुजो मोग नियाळोंक, तुजे नितळ कश्ट तूं समजून घेवंक कर म्हाका नितळ कर सोमिया. सोम्या. अमोलीक तें रगत सोम्या म्हजें सार. अमोलीक तें रगत सोम्या म्हजें सार. पवित्र तुजे रगत, पवित्र तुजेर म्हजेर शेणय सोम्या. शेण म्हजें शेण पवित्र तुजें रगत सोम्या म्हजें शेण. Alleluia, सर्व Alleluia, Alleluia, सोम्या Alleluia, म्हजेर शेणय तुजें पवित्र रगत. Alleluia.
तुका अर्गां Hallelujah. म्हाका नितळ कर Hallelujah. म्हाका घट कर सोम्या म्हणजे ते असले उणेपण काढ सोम्या म्हाका तुजो पवित्र कर म्हाका तुज्या भुरग्यांक कर सोम्या पयसो सोडून सोड नाका सोम्या तुजे विणे रावोंक जायना सोम्या म्हज्यान हांव सुकोन वयतलो सोम्या म्हाका तुज्या पवित्र रक्तान जीव दी सोम्या पवित्र कर सोम्या आपड सोम्या नितळ कर सोम्या तुझ्या पवित्र रगत म्हजेर वच सोम्या पुरी रक्तान म्हाका बचाव कर सोम्या सोम्या हांव पातकी सोम्या म्हणजे ते उणेपण आसा म्हणजे ते कश्ट आसात म्हणजे ते पिडा आसात हांव सांपडटा सोम्या कश्टांत आसा सोम्या तुझ्या पवित्र रगत म्हाका शेणय ते सारय ते म्हाका नितळ कर म्हाका हिमा बरी धवो कर पवित्र कर म्हाका इमॅक्युलेट कर Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पोडा ताळ्यान hallelujah म्हणया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. सोम्या तुका अर्गां जावं गुलाब जावं महिमा जावं म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर म्हाका घट कर सोम्या म्हणजे तें असलें उणेपण काड सोम्या तूं जावन आसाय म्हजो जीव म्हज्या पासून तूं खुरीस वावरलय कश्ट सोंसले जीव दिलोय म्हाका ही समजणी दी ती कुर्साची जाणवाय म्हाका शिकय ह्या मुखांत्र ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं आज आसाय कश्ट मरण सोंसुल्लो तोच जेजू क्रिस्त हांगासर आसा पवित्र जेजू हांगासर आसा त्या कुर्साक त्या सोम्यांक आमी पळया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमचे जिवीत सोम्यांक समर्पिया आमचें तें आसलें सर्व हांगासर आमी आयल्या सोम्यांक आमी पळोवन आसा ताका आमी समर्पिया आमचें जिवीत आमचें कुटाम तुका समर्पिता सोम्या जेजूच्या पवित्र रक्ताक जे सगळें आमी समर्पून दिवया आमच्या आवय बापायक आमी समर्पिया आमच्या भुरग्यांक आमच्या इश्टांक आमच्या कुटुंबादारांक सैऱ्या धैर्यांक सोम्याचें पवित्र रगत तो शेणोवन तो आमकां पवित्र करून दी आमच्या पापा साहेबाक आमच्या बेस साहेबाक याजकांक आमच्या सर्व धार्मिकांक सिस्टरांक आमच्या पवित्र सभेक तुका समर्पित हांव सोम्या आमच्या फिरगज याजकांक आमच्या फिरगज मुखेल्यांक कोळीक मंडळीच्या सर्व सांद्यांक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन तांकां आमी समर्पिता एलिसांवाचे दीस लागीं येता आसतना तुजी खुशी तुवें आमकां कितें सेवा करूंक एक निदर्शन दिलाय त्या प्रकार जिवंक तांकां आमी समर्पिता सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान तांकां बरें कर बरी जाणवाय तांकां दी बरेंपण तांच्या काळजांत घाल आमच्या शिक्षकांक आमच्या डॉक्टरांक नर्सांक आमच्या मालगड्यांक उतरप्रायांत आसल्ल्यांक कश्टांत आसात साबार जाणां आमच्या कुटुंबांत तांकां तुज्या पवित्र रक्तान नाणय सोम्या आमच्या सर्व पिडेस्तांक आमच्या युवा जाणांक तुका समर्पित हांव आमच्या सर्व संघ संस्थ्यांक तुका समर्पित हांव आमच्या सर्व वावराड्यांक हांगासर काम करच्या आमच्या कुटुंबांनी काम करच्या आमी खंयसर काम करता आमच्या संघाचा आसच्या सर्व सहकार्मिकांक वावराड्यांक तुका समर्पित हांव व्यापार वहिवाट करतल्या सर्वांक आमची सर्व कामां आमची कृशी आमचो वावर तुका समर्पित हांव सोम्या तुज्याच बळान तुज्या पवित्र रक्ताच्या तुज्या पवित्र कुडीच्या त्या बळान
आमकां गटाय दे. आमचें घर, आमचे शेजार, आमचो वाडो, आमची फिरगज तुका समर्पित हांव सोम्या. आमचें घर, आमचें वस्तेघर, आमच्या दानीक, आमच्या हिता चिंतकांक, आमकां बरें करतल्यांक तशेंच आमकां वायट करतल्यांक सर्वांक तुका आमी समर्पित हांव सोम्या. आमकांच, आमचेंच, आमचें सर्वस्व तुका समर्पित दिता हांव सोम्या. तुज्या पवित्र रक्तान पवित्र कर. ಗವ್ಯ ಗೀತ್ ಪಾಳ್ಸಂಕು 91 91. मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, सदा काळजी देवाचा आत्मा, सदा काळजी देवाचा आत्मा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. मौन मुझे नितळ कर, चिंता मुझे निर्मळ कर. 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 काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे 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 कर. मुझे चाहिए पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, सदा काळजी देवाचा आत्मा, सदा काळजी देवाचा आत्मा. मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. डोळ्या मुझ्या दिष्ट दी, जीवेक मुझ्या लगाम दी. डोळ्यांक मोजा दिश्ट दी, जिबेक मोजा लगाम दी. डोळ्यांक मुझ्या दिष्ट दी, जीवेक मुझ्या लगाम दी. डोळ्यांक मोजा दिश्ट दी, जिबेक मोजा लगाम दी. कानांक मुझ्या उतरांगा, मोनांक मुझ्या सणवाय घाल. 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 मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, सदा काळजी देवाचा आत्मा, सदा काळजी देवाचा आत्मा. मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. पवित्र आत्म्याचे गटाय आमी मागया. मुझे चाहिए, जे कितें आमी मागलां, मुझे चाहिए, जे कितें आमी समर्पण दिलां, मुझे चाहिए, जेजूच्या रक्तान आमकां मागलां. मुझे पवित्र आत्मा आमचे थंय तें थीर करून दे, मुझे घट करून दे. चाहिए, आमकां तांची घर घेवन दे. पवित्र आत्म्याची मंदिरां करून दे.
सोम्यांक मानवत असले आमकां करून दिवं दे ताची जाणवाय गिन्यान बुध भलायकी बरेपण मोग संतोष समाधान आमच्या थंय वचून दे मुझे दयची मोगाच्या न्हू हो जावन आसा वेळ खरेच थोडो वेळ जेजू क्रिस्ता मुखार आमी आसा दिमी घालया हो वेळ जावन आसा मागोवंक विनवण्यो करचो वेळ मागया आमी आमचेच पासोत हांगासर आमकां जेजून ह्या दिसा हांगासर येवंक आमकां फावो केलें देवाक अर्गां दिता आसतना देवाचो मोग नियाळता आसतना ताका आमचें जिवीत आमी समर्पण दिता आसतना आमी मागया बोगाळा सोम्या म्हजे सांगात राव प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत हांव एकच इरादे तुमच्या मुखार दवरता आसतना तुमच्या काळजाच्या गुंडायेंत सोमी जेजू क्रिस्त आसा आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची मंदिरां जेजू क्रिस्त हांगासर आसचो तो आमच्या काळजांत आसा आमच्या काळजांत आसलेल्या त्या आत्म्यांक आनी हांगासर आसच्या त्या पवित्र जेजूक संभाशण करूंक सोडया इल्लोसो वेळ मागया काळजाच्या गुंडायेंत हांवन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया आमच्या भुरग्यां पासत मागया प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी 10व्या क्लासीची भुरगीं आमची म्हणजे एग्जाम बरोवन आसात पवित्र आत्म्यांची देणी जाणवाय गिन्यान बुध बरी भलायकी शिकता आसतना तशेंच जाणवायाची सकत सोमी देव आमकां फावो करून दी ताच्या पवित्र मिस्तीक कुडीन हांगासर तो विचित्र मिस्तेरा खाल हांगासर आजार आसा त्याच पवित्र उंड्यान त्याच्या पवित्र रक्तान आमच्या भुरग्यांक तो राखून दी बरेंपण जावन दी आमच्या युवा जाणां पासत मागया 12 जाणां युवा जाणां आमचे ह्या दिसांनी इंटरव्यू दिवन आसात स्पर्धात्मक परीक्षा बरोवन आसात नीट CET कॉमेडके अशे 12 एग्जाम्स बरोवन आसात तयारी करन आसात त्या एग्जामांक सोमयांचे आशिर्वाद तांचेर पडून दी युवा जाणांक ताचे बरी जावंक जेजू क्रिस्तान कितें दाखयलां निस्वार्थी मोग सोम्यान आमकां दाखयला तें पळोवन शिकोवन दी आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या पतीक पत्नीक पसत आमी मागया ती जावन आसा सोम्यानंत आमकां दिल्ली गिफ्ट ती आमकां मेळ्ळ्यांत साक्रामेंता मुखांत्र एक जाल्यान तुमी सोम्यान तुमकां ती राखणदार तुमचे सांगाती जावन दिल्ली सोम्यांचेंत तें योजन जावन आसा तांचे पसत आमी मागया आमी मागया आमच्या सर्व याजकां पासत हांगासर आसच्या आमच्या फिरगजनी आसच्या सर्व याजकां पासत सोम्यांचो मोगाचो आदेश तांच्या जिणयेंत तांणी पाळूंक सोम्या बरी सोम्याच्या कुरपेन वाडोवंक तोच सोमी तांकां फावो करून दी आदार दिवन दी सर्व आमच्या धार्मिका पासत मागया आमच्या वावरा पासत मागया आमच्या वावरांत आमकां तृप्ती संतोष समाधान सोमी देव फावो करून दी मागीर आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर्व पिडेस्तां पासत आनी पिडेस्तांची जी कोण सेवा करतात पिडा आमचेर येता आसतना आमकां उडास दी जाय सोमयांचो कुरीस पिडा सोसूंक जाय आसली कुरपा त्या कुर्सा शिवाय आनी कोणाच्यान दिवंक जायना तो पवित्र जेजू मात्र आमकां पिडा शिड्या येता आसतना त्या पिडेस्तांक गूण करूंक शकता ते कश्ट वावोवंक तांकां बळ दिवंक शकता तशेंच जी कोण पिडेस्तांची सेवा साखरी करतात तांकां जाय आसली सोंसणीकाय सबारपोटी कश्ट जातात तांची सेवा करता आसतना उपगण बगता राग येता थोड्या पेटी कित्याक जाल्यार ही आसात म्हणून बगता पूण ते चूक सोम्यान
सर्व पिडेस्तांचो व्हरतो मोग केलो तांकां गूण केलें आनी तोच सोमी आमकां बोळ दिता. सोम्यांचें बेसांव घेवंक आमी तयाराय करया. आमच्या काळजांत आसली मागणी एक पावटी परत सोम्या मुखार दवरया. आराधनाचें गीत गावया. सोम्यांचो आशिर्वाद घेवंक तयार करया. Etya vola sacrament sustanama koruya purvilatya rupa bhokla no purity ataya Bhaktaci motivya sasena ullasani stutisa potri mahima sasna sasna ekastanya husita Tukandogan cha spiritan samasami bhavarta. Amen. प्रार्थया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोजियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. Hailão bali betom templang tuja Bapa berbarangca Lanod baunda sengi warni tau tuka Raya sesong sracha Kido horto tu so vaiba Gaita tuka हरेची वाकंताव महिमा सूर्यो संद्रेन दोंगो Tu mon curpe sago Ailau beli betom templang tuja Bapa barangca Lana mauna sengi warni tau tuka Raya sesong sracha बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे न्हू आमकां कोणें फुडें मोस केल्यार मस्त दुखता. तें कोण तरी मस्त लागशिल्ल्यान मस्त आमकां पातेणी आसल्यान जर आमकां ती मोस करतात वा फाटल्यान आमच्या विशयान कितें म्हणे उलयतात वा फाटल्यान आमच्या विशयी कितें म्हणे करतात तें आमकां कळीत जाता तें चड दुखता. असले ती एक परिस्थिती मी आयच्या वांजेलान पळयता. जुदास जेजूक गतान फारादीन करूंक मुखेल्या सांगाता तो सांगाता मेळटा आनी आपल्याच गुरूक आपल्याच सोम्यांक तो पराधीन करूंक विकृत करूंक तो मुखार सरता. आनी हें सोमीक कळ्ळेंच तो कळवळटा ताच्या काळजांत कश्ट जाता. मोगाच्या न्हू विविध रितीन हेच्या काळार लोक असल्या एका परिस्थितीन सांपडटा. आमकां जालां जावंक पुरो वा सबार जाणां आसात. आमी प्रत्येक जावन तांचे पासत मागया. जर आमी कोणाक जाल्यार तशें केलां तर सोम्यांचें बोगसाणें मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकांच आमी वर्त्या रितीन आयती करया भाग घेवंक आनी आमचें उणेंपण पयल्यान पयलें वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलम्या उसरून सांगतां. मनान जिगून तोंडान विसरून वायटातून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेव सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बोगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकून कर, सोमिया काकून कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकून कर, सोमिया काकून कर, सोमिया काकून कर. प्रार्थया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रथसाक्षींचे कश्ट मरण सोसून मैमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्या सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजें खाड ओडतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सद्रे मुखार वचोया.
म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतर हें. देवाची ओडप कर. तुझे उदर दये म्हाका तूं आय सर्वेस्पोरा. तुझे उदर दये म्हाका तूं आय सर्वेस्पोरा. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासोत ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या बाबा भयणीक परकी. म्हज्या दायसा गोत्रा परदेशी. तुझ्या घराचो मान राखचे खातीर लासता मोचे काळीज. तुका गेंटेल्यांच्यो केपडायो मुजेर पडत आसा. तुझे उदर दये म्हाका तूं आय सर्वेस्पोरा. केपडायांनी शिनला म्हजे काळीज. निवला म्हजे जिणयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत काय म्हूण अत्रेगून आसलो कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेव आसलो कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी ताणी म्हज्या तणा घालो कोडू बोल. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनान घालो शिरको. तुझे उदर दये म्हाका तूं आय सर्वेस्पोरा. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाकतलो. अर्गां स्तुती कर ताची महिमा वर्णितलो. हे पळय दुबळी धाकटी संत स्थली. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरपार भरतली. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना. तुझे उदर दये म्हाका तूं आय सर्वेस्पोरा. तुझे उदर दये म्हाका तूं आय सर्वेस्पोरा. वंदन तुका क्रिस्ता
मैमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी नमन तुका आमच्या राया तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कॉरियत नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात ताणें ताका रुपयाची 30 नाणीं मेजलीं आनी त्या दिसा तावन ताका धर्म दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतलो फूग नातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हणून तुजी खुशी जेजून तांकां सांगलें शहरा भितर फाल्याण्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या शिशा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता जेजून सांगल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो जेवणार आसतना तो म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव वे तो सोम्या अशें विचारी लागलो ताणें ताका जाप दिवन म्हळें जाणें म्हजे सांगता पलगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो मनशा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसलें तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली तूंच तें सांगताय देवाचें उतर हें वकली तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो बुधवार ह्या बुधवाराक क्रिस्त शका 250 इसवे उपरांतावन तवळच्या क्रिस्तांवांनी आनी ह्या दिसांची वाचपा पळोवन दिल्लें तें नांव जावन आसा स्पाय वेनसडे म्हणून स्पाय वेनसडे वा बिट्रेयल वेनसडे म्हळ्यार गुटमोळ बुधवार वा विश्वासघात बुधवार म्हणून कित्याक ह्या दिसा जशें आमी आयकलें जुदास आपल्याच मेस्त्रीक आपल्याच गुरूक विकृत करता आनी तें विकृत करचें तसलें काळीज बेसाळ जावचें तसलें एक गडीत आमी आयकलें आनी ह्या वाचपांचेर 2 विशय 2 चिंतनां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां पयल्यान पयलें कन्नडांत आसची ती एक सांगणी हणान ओडिद्रे हेणा बाय बिडत तें वय मोगाचें पयशे जावन आसले जुदासाचें व्हड विकनेस व्हड उणेंपण व्हड अस्कतकाय जावन आसली ताची देखून 30 नाण्यांक सोम्यांक तो विक्रीत करता आनी 30 नाण्यांक पवित्र पुस्तकांत एक विशेष अर्थ आसा हो आमी पयले समजून घेवंक जाय 30 नाण्यांक विशयान सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमी निर्गमन पुस्तकांत जर थंय पळयल्यार थंय जर एक पाडो एका गुलामांक तो हांडीत जाल्यार
एक पाडो एका गुलामाक हांडीत जाल्यार त्या पाड्याच्या दनयान त्या गुलामाच्या दनयांक 30 नाणी दिवंक आसले. तो मेलो जाल्यार, तो गुलाम मेलो जाल्यार हांडून, तो पाडो हांडून तो गुलाम मेलो जाल्यार त्या पाड्याच्या दनयान गुलामाच्या दनयांक 30 नाणी दिवन सेटल करचें, म्हळ्यार कॉम्पन्सेशन. एक गुलामाचें मोल तें, एका गुलामाचें मोल तें, एका गुलामाच्या जिवाचें मोल तें 30 नाणी. आनी ताच्या उपरांत जाकार्याच्या पुस्तकांत, जाकार्य प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता गवळ्यांक दिल्ली मजुरी ती जावन आसा. गवळी समाजांत तांकां कसलें ते एक स्थान माननातलें, एक समाजांत लास्ट कॅटेगरी ते जावन आसलें. आनी अशें आसतना तांकां दिवची ती मजुरी जावन आसली 30 नाणी, तितलीच तांची ती मजुरी. अशें म्हळ्यार समाजांतावन भायर गेल्ल्या त्या व्यक्तींक दिवची ती नाणी केवळ थोडे पयशे 30 नाणी. तशें म्हळ्यार 30 नाण्यांक जुदास ताच्या सोम्यांक, ताच्या गुरूक, ताच्या देवाक, ज्या मेस्त्रीक तो विक्रीत करता आसतना सांगचें कितें म्हळ्यार गुलामांच्या त्या मोलाक सोम्यांक ताणें विक्रीत केलो. समाजांतान भायर गेल्ल्या एका मनशाच्या तसल्या एका व्यक्तीक सरी करून ताका ताणें विक्रीत केलो. आनी हें वांजेलिस्त सांगूंक पळयता पयल्यान सोमी गुलामाचें मरण मरता तें आमकां कळीत आसा. खुरीस सर्वांक दिनातलें, गुलामांक मात्र असल्यांक असलें मरण आसलें. आनी सोमी ह्या मुखांतरी परत एक फावटी सांगता गुलामाचें मरण तो मरता. दुसरें मोगाचें न्हू, आयच्या वांजेलांत आमकां 5 फावटी एक शब्द परत परत आयकूंक मेळटा, पराधीन म्हणलो तो शब्द. पराधीन म्हणलो शब्द 5 फावटी आमी परत परत आयकता. भारतीय संस्कृतेंत जर आमी भारताची शास्त्रां पळयल्यार थंयसर आमकां 3 रितीचें एका मेस्त्रीक कशें पुरा एका शिसान पराधीन करयेत म्हणल्या विशयान सांगलां. 3 रितीचें पराधीन करचें. एक गुरू विरोध कशें गुटमोळ करयेत, कशें पुरा गुटमोळ केला म्हणून आमकां 3 रितीन विवरीत. पयल्यान पयलें शब्द जावन आसा गुरुत्यागी. गुरुत्यागी म्हळ्यार मेस्त्रीक आनी ताच्या शिकवणेक तिरस्कार करचो तसो. मेस्त्रीक आनी ताच्या शिकवणेक तिरस्कार करचो तसलो. सोम्यांची शिकवण जावन आसली थंय तो म्हणटा, सोमी म्हणटा कोणाच्यांनी 2 दनयांची साखरी करूंक जायना. 2 दनयांची साखरी करूंक जायना. तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक जायना. एकच तो देवाक आराधन करतलो वा दुडवाच्या पाटल्यान वेतलो. देखून शिकवण सोम्यांची क्लियर आसली जुदासाक, तरी ती शिकवण कळीत आसुनी ती तो मोडटा आनी सोम्यांक तो विक्रीत करता. गुरुत्यागी संपूर्ण ती शिकवणंत कितें ताणें शिकयल्ली ती 8 भागी जावंक पुरो. सोम्यांची कितें सकट बरेंपण आसलें ताचें शिकवण आसली तें सर्वस ताणें ओगडायलें, तें उडास केलें. संपूर्ण रितीन सोम्यांक आनी ताच्या शिकवणेक ताणें त्याग केलो. त्याग केलो म्हळ्यार हांगासर एक ऋणात्मक रितीन संपूर्ण रितीन ताणें सोडली ती शिकवण. सोम्यांकच ताणें सोडली. सोम्यांची शिकवण सोडली म्हळ्यार सोम्यांकच सोडलें म्हणून अर्थ. दुसरें मोगाचें न्हू, गुरू भोगी. पयलें जावन आसलें गुरू त्यागी, दुसरें गुरू भोगी. गुरू भोगी म्हळ्यार फायदो उठोवचो, भोगा फायदो उठोवचो, पिळचें म्हणटा आमी. पिळचें कशें? जुदासाक सोम्यांचें नीज योजन कितें म्हणून समजोवंक ना. सोम्यांचें नीज योजन कितें आसलें, साल्वासांव दिवंक ताणें क्रुसाचें मरण तें वेंगूंक आसलें, कश्ट आसलें तें ताका समजोवंकच ना. पूण बायबल पंडीत अशें म्हणटात, जर हांव सोम्यांक जुदास चिंतास, जर हांव सोम्यांक दर्न दिन तर सोमी एक आजाप करीत आनी तो बचाव जायत. आनी सोम्यांक आसली ती पॉप्युलॅरिटी, सोमी बारीत एक फेमस जावन आसलो, बारी लोकां मुखार जावन आसलो. कित्याक ताच्या आजापा वरवीं ताका मस्त जाणां साबार लोक ताच्या फाटल्यान वेताले. जावंक पुरो थोडे जाणां
खाणा जेवणा पासत जावंक पुरो कसलेय एका कारणा खातीर पूण साबार लोक वेताले. साबार जाणां ताचे वयर पात येल्ले. साबार जाणांक सोमयांचो व्हरतो मोग आसलो. ताच्या फाटल्यान दर्जन ताचें शीस जाल्लें. व्हरतो लोक ताच्या फाटल्यान वतालो आनी सोमी लोकां मोगाळ जाल्लो जुदासाकी कळीत आसलें. आनी ह्या सोम्यांक जर हांव कितेंपणी करीन अशें कितेंपणी म्हजी पॉप्युलॅरिटी वाडटली. हांवें हें कितेंपणी केलें आनी तें लोकां मोगाळ जाल्लो फामाद जाल्लें तें म्हाकाय मेळटलें म्हणलें एक चूक चिंताप जुदास आटयता. आनी ह्या मुखांत्र मेस्त्रीक आसलो तो लोकां मोगाळपण फामादपण तो खाण घेवंक पळयता. गुरू भोगी फायदो उठोवचो तसलो पिळचे तसलो. तिसरें जावन आसा गुरुद्रोही. गुरू त्यागी, गुरू भोगी आनी गुरुद्रोही. गुरुद्रोही म्हणल्यार घातकी. सोम्याच्या फाटल्यान ताणें गुटमोळ केली. सोम्याचो मोगाचो उपादेश तो ताका समजलोच ना. ताचे पांय ताणें धुल्ले. सोम्यान जुदासाचे पांय धुले. ताच्या पलगणान ताका अवकाश दिलो. उंडो म्हूण ताकाय खावंक दिलो. पूण केदाळ आमी एक जेवण कोणाक तोंड लायता मोगाची निशाणी जावन आसा ही. आनी सोम्यान जुदासाकी तोंड लायलें. उंडो दिलो. पूण जुदासाक तो मोग अर्थ जावंकच ना. तो चुकोवन पडलो. संपूर्ण रितीन चुकोवन पडलो आनी अशें गुरुद्रोही जालो. आनी जुवा वांजेलिस्त सांगता तो वेता आसतना काळोख जाल्लो म्हणून, रात जाल्ली म्हणून. आनी रात जाल्ली म्हणल्यार अर्थ उजवाडाक सोड न्हू तो काळोखाच्या फाटल्यान गेलो म्हणून अर्थ. काळोखांतच गेलो. काळोखांतच ताणें गुटमोळ केली. काळोखांतच ताणें ताच्या मेस्त्रीक ताच्या गुरूक विकृत केलें. दर्न दिलो. ताका घात केलो आनी अशें गुलामाच्या मोलाक ताच्या मेस्त्रीक ताणें विकून सोडलो. अशें गुरू भोगी, गुरू त्यागी, गुरुद्रोही तो जालो. मोगाचें न्हू साबार फावटी आमी गुरू त्यागी जाता, गुरू भोगी जाता, गुरुद्रोही जाता. पयशां खातीर वा समाजेंत माना खातीर वा कसली थोडी पॉप्युलॅरिटी मेळच्या खातीर सोम्यान आमकां शिकयल्ले ते उपादेश, सोम्यान आमकां शिकयल्लीं ती तत्वां कितले फावटी आमी कॉम्प्रमायज करना. एक फावटी एकली म्हजे कडेन आयली. कोर्टान ती काम करताली. आतां हांव करता. आनी ती येवन म्हणूंक लागली म्हाका साबार फावटी हांगासर काम करूंक कस भोगता फादर. कस भोगता कित्याक हांगासर येवचें मस्त करप्शन आसा हांगा आनी हांगा सर्वायव जायचें जाल्यार आमी कॉम्प्रमायज जायचें पडटा. हांवें सांगलें कॉम्प्रमायज जावन तुका तुज्या कामान तुका तृप्ती आसा गे. कित्याक म्हळ्यार हांगासर व्हड व्हड रितीन कॉम्प्रमायज करचें पडटा. फोट आसलें सत करतात, सत आसलें फोट करतात. अशें सोम्यान शिकयल्ल्या तत्वांच्या विरोधूच म्हूण येता. साबार फावटी हे व्हड मापान जाल्यार साबार फावटी ल्हान ल्हान मट्टान आमी कॉम्प्रमायज करता. आनी केदळा आमी कॉम्प्रमायज करता. केदळा आमी सोडता सर्गींच्या राजाची ती तत्वां सोम्यान शिकयल्ली 8 बागी जावंक पुरो, मोगाचो उपादेश जावंक पुरो. त्या दळा आमी सोम्यांक विकृत करता. सोम्यांक आमी घातान पराधीन करता. सोम्यांक आमी मोस करता. सोम्यान आमकांय उंडो दिला. कशें जुदासाक ताणें उंडो मोड दिलो. ताच्या पलगणान ताका अवकाश दिलो. आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक आपोवन तोचो उंडो आमकां तो वाडटा, आमकां तोंड लायता. ती मोगाची उंडी तो आमकांय दिता. आनी आमी साबार फावटी हांगातावन भायर वचून ताका घातान पराधीन करता. असलें दुर्भागपण आमचें जावचें नाका. जुदासाचें दुर्भागपण आसलें. असलें दुर्भागपण आमचें जावचें नाका. ताच्या पवित्र पलगणांत आतगल्लीं आमी ताच्या सांगाता जेवणाक बसलीं आमी उजवाडा सरशी अशा. सोम्यान कितें शिकयलां ताचो उपादेश, ताचो मोगाचो उपादेश तो पाळूंक सोम्या बरी जावंक ताका विकृत करनासतना सोम्याच्या उपादेश आनी ताची शिकवण पाळण मोगाक मोग पाटी दिवंक सोम्याचो आदार मागया. आमेन.
आमच्या दारोकार आपणाकच पेटयलो कुर्साचेर मोरो जेजू सांगाता आमकांच पेटयता ताच्या बलिदाना वांटेली जाता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुच्या जियूंक आशेता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी दिवं. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मेळें आमच्या नक्या पवित्रेच्या देवा सर्वेस्वर तूं मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनींत वापलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रथसाक्षांच्या मरणा वरवीं मयवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मानान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदर आनी ससनाच्या देवा, सर उकाळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे बो पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गडिता सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतर तुका वाखणतात सरकार. तांचे वाखणे आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांत सो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे मक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनच्या पसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या येसू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जलाल डायजाक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत लॉरेस आनी भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या आनी त्या सर भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आमी देर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां दिता तशें आमची दुबत खावंक बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्लीं आमी सर्व सुभागी सुम्या हे म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड Sumia Jesus स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका Sumia Jesus स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका जेसुये काळजान म्हज्या भर काळीसी मोगाळ तुझा जेजुई काळजान म्हज्या भर काळीसी मोगाळ तुझा जीवितासो तू सोम्या राय काळजासो निताय गुंडू जीवितासो तू सोम्या राय काळजासो जेसुये काळजान म्हज्या भर काळीसी मोगान तुझा जेसुये काळजान म्हज्या भर काळीसी मोगान तुझा सुम्या गोळ्या म्हज्या सुम्या अलगां तुका सर्गीकारान तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या अलगां तुका मोगान तुवें तुकाच भेटून दिलो म्हाकाच तुवें देवच्या कुर्सार मेलो उड्या वायना तुका समर्पिलो सुम्या गोळ्या म्हज्या सुम्या अलगां तुका सर्पीकारान तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या अलगां तुका प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजां बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपांतरांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेखूंक
सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. मिसाचें बलिदान भेटेल्लो प्रधान याजक आमच्या सिया बाजिलिकाचो फिरगजेचो सहाय्यक याजक मानदेक बाप आश्विन रेबेल्लो जेजवी सभेचो ताचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. पदवेदार बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या पवित्र तळार विविध तरांची कुमक दिवच्या, मुर्दोम दिवच्या, जेवणाची वंतीक दिवच्या, फिरजेंत रावच्या आनी तशेंच जेवणाच्या प्रायोजक रावतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या काळजामनाच्या आत्रेक आशा सफळ कर. तांकां दिसपडतक रास दी, बरें काम दी. खंयच्या उद्देशान ते हांगासर कुमक करतात तांचो उद्देश जारी कर आनी गरज असो उपकार मेळाशे कर. जिवान जेजूची भरपूर आशिर्वादां ह्या वातीच्या उजवाडा मारिफात तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर फांको क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयलें मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमू जॉयली नोरोन्ना बेलमंड, जॉयली नोरोन्ना बेलमंड. वलेरियन फेर्नांडीस नक्रे, वलेरियन फेर्नांडीस नक्रे. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांचीं नांवां एलॉयस बर्गॉफ जर्मनी, एलॉयस बर्गॉफ जर्मनी. एलान मार्था अँड मार्सेलस मँगलोर, एलान मार्था अँड मार्सेलस मँगलोर. लिझा अरुल डिसोजा कुंटलपाडी बी, लिझा अरुल डिसोजा कुंटलपाडी बी. सॅन्ड्रा ब्रिट्टो मुडबिद्री, सॅन्ड्रा ब्रिट्टो मुडबिद्री. कैरव मिश्रा डिसिल्वा बेंगलोर, कैरव मिश्रा डिसिल्वा बेंगलोर. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यां तर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Salores tu amso, patron mogaso, Mosda servanso, Santa Japanso. Salores tu amso, patron mogaso, Mosda servanso, Santa Japanso. काळजा आमची नेटय, देव मोगान पेटय, पातकां सांकळी तुटय, सर्गी वाट दाखय. क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय, देव भक्तीन वागय, सर्गी वन पावय. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते वन मार्तिरार सांत लोरेसा तरण्या प्रायवेस वावरत्या खातीर कठीण संस्त सून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणे. वर्त्या पातयेन आमी तुजे सुसी आयल्या जीव वावरत तेर बरवसो देवा सोरी आमच्या पेरासो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसांक सरिसांव निष्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंक आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादेक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडयातल्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां दितात. बांयत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर उलोवंक जायनातली एकली क्रिस्तांवांची भयण सांत लोरेसाचे आगमेंत पियोवंक दिल्ल्या वेळार 3 म्हयन्यांतल्यान उलोवंक जायनातल्या तिका त्याच वेळार उलोवंक जालें आनी जेवंक जालें देखून आर्गां दितात. अलंगरांत एका घरा उदकाची सप्लाय जाल्ल्या पासत, सैरीक मेळिल्ल्या पासत, उसल्या शिकपाक शीट मेळिल्ल्या पासत, 25 सेंट जागो सेल जाल्ल्या पासत, घरा वयर रूफ शीट घालचें काम बऱ्या तरान सांबाळिल्ल्या पासत, कॅनडांत काम मेळिल्ल्या पासत देवाक आर्गां दितात. ह्या सर मेळिल्ल्या उपकारां पासत ह्या पवित्र तळार जाल्ल्या सर आत्मीक बरेपणा खातीर आत्मीक कार्य सगळीं बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत
सांत लोरेसाक मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिवया. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तसो म्हजो राई म्हाका साई म्हणटलो. तसो म्हजो राई म्हाका साई म्हणटलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्लो उपकार मागोवंक मागया. सांत लोरेसाच्या मजतीन घरांत समाधान मेळोवंक पैण बऱ्या तरान जावंक, एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक, बरी कॉलेज मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, मायग्रेन गूण जावंक. सांत लोरेसाच्या मजतीन पांयांची गांठीची दूख संपूर्ण गूण जावंक, रक्ताचे कण चड जावंक, वेरिकोस गूण जावंक, घरचे रेकॉर्ड बेगीनच मेळोवंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, एलर्जी गूण जावंक, न्हीद मेळोवंक, कातीची पिडा गूण जावंक, बाणतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन रोडाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक, हगे राग मोसोर सोडूंक, बरी न्हीद पडोवंक, ऑफर लेटर मेळोवंक, 3 नर्सांक कॅनडाक विजा मेळोवंक, सुन्यान घरा फाटीं येवंक, हॉटेल मॅनेजमेंट संपयल्या एका युवकाक बरें काम मेळोवंक मागतात. पयशांची अडचणींतल्यान सुटका लाभोवंक मागतात. मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, बिझनेस बरें जावंक, इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, सत उजवाडात मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, कोंकली शेळ ताप गूण जावंक, जगणें उणें जावंक, अमल पेवणें संपूर्ण तरान सोडूंक, PR मेळोवंक, विविध रितीची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, OET एग्जाम क्लियर जावंक, रावयिल्लें बिझनेस परत्यान सुरवात करूंक, हातकामचेर रावोंक, पेन्शन मेळोवंक, पांय उलोवप जावचे रावोंक, सर्जरी बऱ्या तरान जावंक, संधिवाताची पिडा गूण जावंक, मोबायलान केलचें भुरग्यांनी रावोंक मागतात. जाणवाय सोडोवंक, जागो विकून वचोवंक, सांत लोरेसाच्या मजतीन हातीन घेतिल्लें काम पोंता पावोवंक. 2 फावटी अन्याय जाल्ल्या वेळार हायकोर्टाक घाल्ली केस ती जिखोवंक मेळोवंक. प्रत्येक तेसांव पासत मागतात ब्रेस्ट कॅन्सराची सर्जरी बऱ्या तरान जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, पोटांत आसलें सर्जरी बऱ्या तरान जावंक, युट्रेसांत आसलें फायब्रॉयड गूण जावंक, बरी मेळोवंक. सविता आळवाक पांगळा एका संपूर्ण तरान बरेंपण जावंक. सलोमन नोरोन्ना म्हणल्यार भुरग्याक बरें करून शिकोवंक कृपा मेळोवंक. आमी सोमेस्ताच्या गरजां पासत मागया, आमच्या तेसांव पासत मागया. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಕರ್ತ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಗೀತಾ ಮರಿಫಾತ್ ದೇವಾची काकुळत मागया. आपडचीसू म्हाका आपू, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय. आपडचीसू म्हाका आपू, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय. गुण करचीसू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. गुण कर जिसू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी कणबे साराय म्हजी तूं निवार.
सगळी कणबेजाराय मोजी तो निवा शेकी बावर त्याप्रमाणे बरे बरे क्रिस्तांवचे जिवन बागी मरण मरण सरकार तुजे संगता ससना देवा होगळसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. म्हाका उपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समीदेव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा सांत लोरेस मारती रामा पासत विनंती कर. क्रिस्तच्या वसण्याक आमी फावो प्रार्थया हे सर पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वडवडांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पलवशीं कर म्हूण लालून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पिडेस्त भावंडा पासत मागया सर आमची पिडा शिडा सांत लोरेसाच्या वर्त्या मागण्यान जेजूच्या गुण करचे सक्तेन गुण जावं दी. कोणा पासत मागता म्हूण बसयलां, कोणा पासत आमी मागोवंक फावो आनी आम्हा समेस्त आमची पिडा गुण जावच्या खातीर आतां आमी मागया. सोम्यांचे नवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी जिवप तुजे दर्शन पावूं थी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसूं. प्रार्थया सरपतेदार आनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडेनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवेडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्तचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ आमकां मेळोंक पवित्र आत्म्याच्या तेलाच्या माखणे वरवीं पवित्र आत्म्याची गुण करची सकत आनी पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां मेळोंक म्हणून उबे रावया आनी ह्या घडये पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या
जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये 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 सताच्या 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 आत्म्या आमचेर देवोन ये 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 पवित्रज्ञा आमचेर देवोन ये पवित्रज्ञा आमचेर देवोन ये ताळे उबान बुरबेन गावल्या मोग परमीत देवाक नावाड्या फावो केल्ल्या आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटून गीतां गावया मातीरपण आपणा शांतीपण सोडले देवा मोगान पेटून प्राजीत आदारले देवाक विस्वालोय दैवीक तिण्यानी सोपलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलो ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा परमीत देवाक नावाड्या फावो केल्ल्या आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटून गीतां गावया ताळे उबान बुरबेन गावया मोग परमीत देवाक नावाड्या फावो केल्ल्या आमकां सालो रेसाक सकट ताळयो पेटून गीतां गावया मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद Bhagavantlo resa, Amavasat inarekar. भगवंताचे कृपेन निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.